सेंदो वाते मोचे नावी मागता थंय हांव तांचे मोदगता जर आसा जेंकाय म्हजे नावी तुमी मागता ते बापात हांव तुमकां मागोवन धाडटा एका मोनान एका काळजान तुझे नावी सौम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगाक भोगता. आयचे मिसाचे इरादे हे बरे आसात. पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसाक विल्सन जेसन पिंटो अर्गामीस भेटयता. जल्मा दिसाक सुशांत जेराल्ड मेनेझस अर्गामीस भेटयता. जेस्विन ॲरन डिसोजा अर्गामीस भेटयता. स्वीडल अँटनी बेरेटो बेंगलुरू अर्गामीस भेटयता. ज्योती पिंटो आपल्या प्रत्येक इराद्यापासून मागता. लिडिया मेंडोनका आपल्या बऱ्या भलायकेपासून मागतात. दुसऱ्या वर्साच्या अंतरल्या आत्म्या मेरी क्रास्ता हिच्या आत्म्यांक डॉनात ग्रेटा लुईस आनी कुटाम हे मीस भेटयतात. अंतरल्या आत्म्यांक डॉरथी साल्डाना मीस भेटयतात. आल्फोन्स अँड जसिंता साल्डाना आनी कुटाम. मागदलेन डिसोजाच्या आत्म्यांक रोनाल्ड डिसोजा. स्टेला डिसोजाच्या बऱ्या भलायकेक आनी मतीची समाधाने पासत हे मीस भेटयता. स्टेला डिसोजा अर्गामीस दिता बाळूक जेजूक सान जुडाक दैवी काकुलतीक फातीम सायबिनीक नित्यादर सायबिनीक बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्ता थंय भोव मोगाल भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती देव आमचो मोग करता आनी आमकां सांबाळटा म्हूण शिकयता. आमकां कितें जाय तें आमी विसाचे आदींच तो जाणा. आमचेर आपलो मोग आनी दया ओतूंक तो राखून रावता. पूण सबार पावटी ताचेर भरवोसो दवरूंक आमी चुकता. तर मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतना आमी ताचेर भावार दवरूंक गरज आसची कृपा मागया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर सर बाबा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकां संवाद मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदेदार देव आमची काकूल करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोबिया काकूत कर. सोबिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोबिया काकूत कर. सोबिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें बसलेल्या सोडवंदराक बऱ्या खरणांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोवंक वेचाक
आमची काळजां सदांच जागी दवरून अशें ताच्या संगता सर्गींच्या राज्यांत ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकमणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवेदेच्या पुस्तकांतले वाचप. शेवटेच्या काळार दळबारांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतर सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मांसांचे आनी पोरण्या दाका सोऱ्यांचे जेवण, सोऱ्याच्या आनी सर्बेच्या मांसांचे गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्यांचे. ह्या पर्वतर सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा ते पांगरून तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हर एक मुखां वयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो काळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटली, पळया हो आमचो देव, तो आमचे सडवून करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सडवण केल्या, देखून आमी उल्हासुया आनी संतोषभरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतर आसतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सर्व मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदकसरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना उजेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथे तूं मागताय. म्हजे कोप बरोवन वमतता. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. Alleluia, 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 alleluia. पळय, आपल्या परजेची सडवण करूंक सोमी येता, ताका मेळोवंक तयार आसा ती बागी. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत थंयसो भायर सण जेजू गालिलिया सरोवराचे तडी वाटे धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो. तेन्ना लोकां जमो मोनयांक, कुर्ड्यांक, थोंट्यांक, पांगल्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशी आयले. आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां सरशी दवरली आनी तांकां सकटांक ताणें गूण केली. मोने उलयलेले, थोंटे चल्लले, कुर्ड्यांक दिश्ट मेळिल्ली हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायेलाच्या देवाक नावाडूंक लागलो. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयलें आनी म्हळें, ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस थावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना.
वेताना वाटेर ती तंग जातीत. तेदवां शिसांनी ताचे लागीं मुळें, येद्या व्हडल्या जम्यांक वाडूंक जाय पुरतें उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटीत? जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी जाप दिली, 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तवळ लोकांक ताणें धरणीक बसूंक ताकीद दिली. उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. ती समेस्त जेवली आनी धादुशी जाली आनी खावन उरले कुडके 7 धाली भरून तांणी एकठांय केले. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी बसयल्ल्या सोडुंदरा विशयंत आयकता. बसयल्ल्या सोडुंदरा विशयंत उलोवंक इसाया प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पोर देव हर एका मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो म्हणून. आनी हो प्रवाद जेजू थंय जारी जाता. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता जेजू कुड्यांक दीस दिता, मोण्याक उलयशें करता आनी थोंट्यांक सलाशें करता. अशें कुड्यांक दीस दिवन, मोण्याक उलयशें करन आनी थोंट्यांक सलाशें करन तांची दुखां तो पुसून काडटा. आनी बुकेल्ल्या आनी थकल्ल्या त्या लोकांची बिरमोत पावता आनी तांकां जेवण मेळ्ळेशें करता. जेजून सांगलें आसा, कश्ट केल्यानो वसन भोगतल्यानो म्हजे लागीं येया, हांव तुमकां विशव दितां. आनी हीं उतरां जेजू कार्यार उपर हाडटा. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी तें पळयता. थोडे फावटी आमी चिंता, देव अलौकीक आध्यात्मीक, ताका आमच्या संवसारी संगतीचे चड पडोवन वचोंक ना, वा आमच्या लौकीक गरजे विशयंत चड पडोवंक वचोंक ना आमी चिंता. पूण माथेव जेजूची उतरां बरोवन म्हणटा, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दिसांत हांव न्हू म्हजे सांगाता ती रावल्यांत. खावंक जेवंकू तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना. वेथाना वाटे ती थंग जातीत. पळया हुस्को जेजूचो. जेजूस संपूर्ण देव आनी संपूर्ण मनीस. देव मनीस जालो, संपूर्ण देव जाल्यार संपूर्ण मनीस तो जावन आसलो. हर एका संगतीन तो आमचे बरीच आसलो, पाताक एक सोडून. अशें म्हणटा आसतना ताका हर एका मनशाची कितें गरज, लौकीक वा अलौकीक, तो जाण आसलो, ताका समजतालें. ही एक निदर्शन जावन आसा. तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना, तो सांगता. म्हळ्यार हे बूक एक सामान्य संगत तरी बूक लागल्या वेळार एका मनशाचे आठावटे तो जाणा आसलो आनी ते तांची बूक थांबोवंक तो कितें म्हणी करूंक मुखार सरलो. अजापकर्ण म्हणयत ताणें तांची बूक थांबयली. मोगाचें न्हू, आमची दुखां पुसूंक जेजू आशेता. तसो जेजू आमची दुखां पुसूंक आशेता. आमचे कश्ट निवरावंक, आमचे कश्ट हळू करूंक आशेता. पूण आमी कितें करूं जाय? ते लोक जेजू फाटल्यान गेले
जेजू सांगता आसले ताचे शिकोवन आसले जेजूची भेट केली पूण जेजू तांकां प्रत्यक्ष दिसलो वय आनी पूण प्रत्यक्ष दिसलो म्हणून तांकां जेजूची वळख जाली फारीजेवूय आशिल्ले फारीजेवांकी प्रत्यक्ष दिसलो पूण जेजू लागीं आनी फारीजांव मदें संबंद कांय घडूंक ना तांकां तो सांगातपण तांकां लाबोंक ना पूण ह्या लोकांक त्या जेजूची वळख जाली जेजू थंय भावार्थूप जालो प्रत्यक्ष जेजू पळयलें तें कोण तांकां भावार्थ आसलो म्हूण न्हय जेजूचो संबंद तांकां जेजू ते संबंद उपजालो म्हूण न्हय फारीजेवांनी प्रत्यक्ष पळयलें पूण जेजू थंय आनी तांचे मदें संबंद उपजोवंक ना पूण ह्या लोकां ते भावार्थ आसलो देखून जेजू ते आनी त्या लोकां ते संबंद उपजालो सळवळ जाली जेजूचो सांगात तांकां लाभलो आमकां तशेंच जेजूक आमी प्रत्यक्ष पळयना जावं पुरो पूण जर तर आमचे लागीं भावार्थ आसा आमचे थंय भावार्थ आसा खंडी जावन जेजूची वळख आमकां जाता जेजू थंय संबंद आमकां उपजाता आनी कशें त्या भावार्थान आयिल्ल्या त्या लोकांचे कश्ट जेजून हाळू केले की तशेंच आमकां आमी भावार्थ दवरून जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजूक भेटल्या वेळार खंडी जावन आमचे कश्ट हाळू जातात आमची दुकां तो पुसून काडटा तर आमचो भावार्थ दिसान दीस आमी घट करया ही कृपा आमी मागया आमेन येसुम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी हातां बोटां जोरून तुका हाडून येता हांव उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुज्या म्हाका सांबेटोवंक दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आसांव लागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता असलें सा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यान एकट्या पयस विचार दबाव सर्वेस्पर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं ससनाची सडवण जोडूंक आमी पावशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वसूया वयशामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका धीन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरावरत्या मोगान हांव खरमयेन ताका सांबाळलो जुवावून ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर
आनी सर्गींच्या सळ दळभरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्वराच्या नामी तुका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमसूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत. आपले कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्यात. तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगोट पग तुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास घेता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरें एकठांय म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामणे देवाचे मये सांगाती भगवन धम दोता आनी सर कळेन तुका माणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिष्य केलेलें प्रार्थना थैर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रात आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुखार तशें आमची पाप मागोस आनी आमकां काळजांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सोडून रात जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तृप्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आपकातांतली वाटय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातखांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक माया मोगाचो गुर्त जावन शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती सुभागी. सोम्या तुझे भितर आमच्या म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू मोगाचा गो, मोगा जेवणाक आपयता. खुर्सा सावळेन बस मोगा दिरवी उगडता. खुर्सार आपणाकच केला कूड आपली काण जावन वाणता. कडवळांतले रगत पियेवन दिता, जीव आपलो समर्पिता. जेजू ये, वेगी ये, काळजा भूक मोजी ताबोवंक तूं ये. जेजू ये, जेजू ये, वेगी ये, मोगातान मोजी बागोवंक तूं ये. जेजू ये, वेगी ये, काळजा भूक मोजी ताबोवंक तूं ये. जेजू ये, जेजू ये, वेगी ये, मोगातान मोजी बागोवंक तूं ये. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळथल्या देन्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता.
तुझ्या प्रितीवान पुता जेजोचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सर्वपुतदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. साईबा सांजुसे तू आमचो वादार जातर तू आमचो निमाणो सुस्कार वाईटा वेगना तू आमची निवार आता आणि मरणाच्या वेळा साईबा सांजुसे तू आमचो वानर देवा लागीं गा तुझी बोड मजर तुझ्या त्या गोपान आमकां तूं दर आता आनी मरणाच्या बोगता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पार बरे आशीर्वाद दिवांका भगवान कुर्सीचे करुवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.